दाजी सराक हांव खरेंच बरे भशेन कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. तेणें आमकां जायतो आदार दिला, आयजूच न्हू सदांच दिता आमकां आदार. आनी हांव ह्या सगळे सायबीण भाटाच्या वॉर्डान बांदार आनी आख्या ह्या खाऱ्यावाडा सगळे भाव भयणाच्या नांवान ताका देव बरें करूं म्हणटा. खरेंच भशेन आमचो चेअरपर्सनूय आहा. आमकां कितें ना म्हणना दाजी केन्ना, फाल्यां नाल्यार आयज पूण कोत्ताच. आनी हे सेवरेज ह्या वाड्यार सेवरेज ना, पूण तेणें डेम्पोकोड उलयला आनी तेणें फुडाकार घेयला. हें जातलेंच काम, कित्याक ह्या वाड्यार एकूच वाड्यार सेवरेज कनेक्शन ना आनी तें बेगीन जावचें म्हूण हांव देवा कडेन मागतां. MLA फंडांसून जे काम सायबीण भाटान चालू जाला इंटरलॉकिंग पेवर्स, खरी बरी गजाल जी गव्हर्मेंटान काडल्या. बाबा कित्याक आतां एकदां म्युन्सिपालिटीक जो फंड मेळना डेव्हलपमेंट करपाक, खंय ना खंय एरिया खंयची तरी चुकता. पूण ह्या फावटी हें बरें जालां बाबा, इवन MLA पासून एक फंड केल्लो आसा, प्रोवायड केल्लो. तितून तेंच्यांनी खंय तरी खंय आमी कावन्सिलर खंय पावंक ना थंय MLA पावता. म्हणून हें कितें जाता, दोगांयचें कॉम्बिनेशन दिवन एक वाडो फूल पेवर्स नाल्यार टायल्स नाल्यार कसलें गटर बिटर आसा जाल्यार ते फूल कंप्लीट जाता. कित्याक लोकांक त्रास जावपा येना म्हणून हो एक बरो इनिशिएटीव हांव देव बरें करूं म्हणटा चीफ मिनिस्टराचे सर प्रमोद सावंताचे आनी आमचे UD मिनिस्टर आमदारान जे सांगलां. कित्याक येणाऱ्या ह्या पावसा मागीर भरपूरशीं कामां म्युन्सिपालिटी थ्रू जातले. फूल 25 वॉर्डांनी आमी कामां हाडलेलीं आहा. खरेंच आमदाराक आनी आमच्या मिनिस्टराक मोविन सराकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक अरावंड 5 ते 6 कोटीची कामां 25 वॉर्डांनी जातालीं. पयलीं अशी जाय नासलेली. खंय नाल्यार खंय कोणाक तरी आमच्या पॉलिटिकली हें जावन खंय तरी जाय नासलीं कामां. पूण आतां आमी ठरयल्लें बाबा आमच्या पॉलिटिकला खातीर कित्याक त्रास जावपा येना, लोकांक त्रास जावपा येना म्हणून आमी प्रत्येक वॉर्डान प्रत्येक 25 वॉर्डांनी सगळ्यांची घरां आमचे गल्ली आसूं नाल्यार गटर आसूं सगळे हे येणाऱ्या एक वर्सा भितर तुमचे सगळे रेडी जातले. सायबीण भाट ह्या भागान आमी इंटरलॉकिंग पेवर्स घालपाचें काम चालू आसा आनी हो अरावंड 17 लाखाचें काम आसा. आनी 17 लाख हे गव्हर्मेंटा थ्रू MLA फंडांसून आसा. पयले फावटी ऑनरेबल CMान आमच्या सगळे MLA बारीक गल्ली खंय आसा थंय वचून काम करपाची एक संद दिली. आनी खंय खंय कामां जावंक शकना नाल्यार खंय अडखळी आसता थंय पसून आमकां MLAक एक फंड दिलो 2.5 कोटीचो. आनी त्या MLA फंडांसूनच आज हें काम हांगा चालू आसा. आनी आज तुमी पळोवपाक गेले जाल्यार हांगाच न्ही जाल्यार प्रत्येक कडेन सगळ्या 25 वॉर्डा भितर आज भरपूर कामां चालू आसा. आनी कामां येवपा आसा पयर. आनी 14 फायनान्स आनी 15 फायनान्सची कामां आमी एप्रूव करून हाडिल्लीं आसा. अरावंड म्हाका दिसता 6 ते 7 कोटीची कामां सगळ्या वॉर्डांनी परत एकदां जातली. आनी हें दाखोवन दिता की आज भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आज सर्वांगीण विकास जसो म्हणटा, म्हणजे ऑपोजिशन रुलींग न दवरता सगळ्या गांवचो विकास, सगळो वाड्याचो विकास हें करपाक फुडें सरिल्ली आसा. अशें खुबशीं कामां आतां ह्या दिसांनी चालू जातलीं. बाय मे एंड आमी मेजॉरिटी कामां कंप्लीट करपाक सोदतात. आनी बाकीची कामां जी आसा उरतात ती आफ्टर रेन्स पावसा मागीर आमी सगळी हातान घेतली. पूण इन ऑल वॉर्ड्स आज सगळ्या वॉर्डांनी आज कामां चालू आसा. आनी हांव त्या खातीर आमचो ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सराक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो UD मिनिस्टर विश्वजीत राणे जाचे डिपार्टमेंटा अंडर हें येता की प्रत्येकदां खंयचीय कामां आसली जाल्यार स्टॉप न करता आमकां वास्कोकारांक जावं सगळ्या गोंयकारांक एक बरो विकास जावचो आनी सगळ्यांचो विकास जावचो. तुमी हांगा पळयत जाल्यार ही बारीक गल्ल्यो म्हणजे हांगा पसून म्हणजे लास्ट मनशा पर्यंत आमचे बेनिफीट पावपा जाय त्या खातीर सगळ्या कडेन हें कामां चालू आसात. CMान पयलीं आमकां तुमकां याद जातली की एका MLAक 40 कोटी रुपया मेळटाले आपलो डेव्हलपमेंट करपा खातीर, म्हणजे टोटल वॉर्ड्सान. तातूंत भितर ही करप कामां एकदां शक्य जायनाशिल्लीं कित्याक आमी सगळे मेजर प्रोजेक्ट्सांचेर भर दिताले, म्हणजे रस्ते जावं बाकीचे सगळे जावं. पुणून आज CMान हो 2.5 lakhs दिला तो एक आसात. पुणून जे 40 कोटी रुपया पयलीं आसताले ते वाडोवन आतां 100 कोटी केले. सो आज एक आमदार 100 कोटीची कामां घालूंक शकता, म्हणजे कितलो डेव्हलपमेंट जावंक शकता हें आमी विचार पसून करूंक शकना. 40 कोटी इतले वर्साचो खंय आनी 100 कोटी खंय. सो डबला वयर दिला आनी तो तर आमकां बाकीचे प्रोजेक्ट घालपाक बरें पडटले. पूण असले हे दिल्ल्या कारणान बारीक खंय गल्ल्यो आसा थंय काम करपाचें आसता, उदक ब्लॉकेज जाता, रस्त्यार येता, हें सगळें काम करपाक आमकां खूब बरें पडटा. त्या खातीर ह्या सरकाराचें म्हाका खूब अभिनंदन करन दिसता. ऑनरेबल मुख्यमंत्र्याचें ऑनरेबल अभिनंदन करन दिसता की प्रत्येक टायम विकासाचोच विचार करून म्हणजे म्हाका दिसता हो सरकार काम करता.